मोगाच्या बा भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतलीं वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की जेन्ना आमी पुनर्जीवन जाल्ले जेजूक भेट्टा आमचो भावाट शीम भेद करिनासतना जावंक जाय. म्हणल्यार आमी दुसरे वाचपान आयकलां कशे भाशेन भाग्यवन पावलो एफेसकारांक सांगता, तुमी आतां आनीक पोरकी न्हय, कित्याक तो आतां थिंगा वता तांकां जेजूची बरी खबर, पुनर्जीवन जाल्ले जेजूची खबर परगोटूंक. आनी तो परगोट्टा आसतना तांकां सांगता, तुमी पोरकी न्हय, तुमी सगळीं आतां एक जालोलीं आसा, क्रिस्तान तुमी एक जालोलीं आसा. तर आमकांय उगडास कोत्ता की आमी जियेता आसतना आमचे भोंवतणी हेर लोकूय आसता, तर आमी तांचे बरोबर कशीं जियेता, आमचें जिवीत कशें जाता. न्हय फकत आमी उतरांनी दाखोवंक जाय की आमी पुनर्जीवन जाल्ले जेजूचो भावाट परगोट्टा, पूण तो आमचे कोरण्यांनी जावंक जाय. आनी कोरण्यांनी म्हणल्यार पयले सुवातेर जेजू सारकी एकामेकाचो मोग करूंक, जेजू सारके एकामेकाक भोगसूंक तयार जावंक, जेजू सारके दुसऱ्याचे आदाराक पावंक, सेवा करूंक. आनी तेच कितें आमी पळयता पयले वाचपान, जेन्ना भाग्यवंत पेद्रू धर्मदूताचे इतिहासांतलें वाचप, भाग्यवंत पेद्रू कॉर्नेलियसाच्या थिंगा वेता आनी तांकां ही जेजूची पुनर्जीवन जाल्ले जेजूची खबर सांगून तांचें जिवीत बदलूंक तांकां आदार दिता. तर मागीर मिसा बोलिनान जे परी भाग्यवंत तोमासान जेजूक वेंग मारली, जेन्ना तो ओळखून घेता, तो जावन आसा सोमी आनी दोनी, तोच जावन आसा सोमी आनी दोनी आमचे जिविताचो. आनी ताचे मार्गदर्शना वरवीं आमचें जिवीत ते भावार्थान थीर करूंक आनी जेजूची बरी खबर आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी परगटूंक आमकां आदार मेळो.